We wanted to get the best because in Goa, Adhyaksh कसं येतात तुम्ही कसे येतात, there are a lot of people who come with clarity and question, awareness. So we ourselves were not knowing how to go. Between 6 to 11, the rate goes to 10 rupees. Right now the market rate is 10 rupees. So exactly electricity, eyes on schedule करतात. Either use it or don't use it. We are charged on based on that. So they optimize करपा मागे exact data side. बाबा कोलवा कितले घेता, कालागूट कितले घेता, पणजी कितले घेता, and based on that I have to buy the power. So there are a lot of implications which finally define the tariff. And finally it is No, it is. He was a part of your tender. No, that no, agency is no. a part of your tender. See, It's a listed company. listen. नाव येवपा लायनाक म्हाका. बरं, ना घे. तर तुम्ही हायकोर्टान होते कित्याक विड्रॉ केले? नाव घे because तुम्ही कित्याक विड्रॉ केले? सांगता ऐकय. कित्याक ते क्वालिफाय जावपा जायना म्हणून फॉर दॅट टेंडर? Yes. Yes. You wanted them not to Listen, qualify. because Genus meters were failing in department. मागीर तू कित्याक विड्रॉ केले? Withdraw because there is certain smart metering. कोर्टा होता की तू कित्याक withdraw करता? रे बाबा. लोकां ऐकले. लोकांक सांगले आज आमकां प्रेस पडले की सांगले किती सांगले 90% कित्याक वाडयलो तो तुवें सांगले सगळं सांगला लास्ट. केन्ना सांगले आमी कोणे पळयना जाग्यार बसलेलो MLA कार्लोस साहेब हिंगा बशिल्लो. अरे बाबा तू आम्ही आयले टॅरिफ हायका कितें घुसपाय नाका आम्ही आयले हांगा टॅरिफ हायका स्मार्ट मिटरिंगाचे ते टॅरिफ आम्ही इश्यू घेऊन आयले मीडिया काढून दी. आम्ही मेमोरंडम केलो टॅरिफ हायकाचे घेऊन आयले तातून दिस वॉज अ पार्ट. आम्ही आता सीक मेळपा आयले कित्याक आज गोंयभर तुमी लास्ट टायम जेन्ना मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की पीक आवर्सान आपूण टॅरिफ वाडयतलो बाय 20%. आणि त्यांना आम्ही हांगा मेमोरंडम घेऊन ताका घेराव घालून वी हॅड कंपेल्ड द गव्हर्नमेंट टू टेक इट बॅक. आणि त्या वेळाचेर स्मार्ट मिटराचो आमी ते विशय काडिल्लो की स्मार्ट मिटराचो टेंडर तांणी कसो म्हणजे फ्रॉम 467 crores एस्टिमेट दे हॅव गिवन इट टू 890 crores. आज जेन्ना आमी सीक जेन्ना जेन्युइन तो म्हणटा आतां नोडल एजन्सीन RECन केल्लो एस्टिमेट विच इज द गव्हर्नमेंटाचेच एजन्सी हिंगा प्रायव्हेट तुजी आणि म्हजी एजन्सी न्ही. 467 crores of a electricity department. He has to be specific to question what we ask. He cannot talk politics here. हे अशें दिसता की प्रमोद सावंताचे स्पोक्स पर्सन मरे कांय तुमकां समजना. क्वॉलिफाईड लोक जेन्ना थंय बसना तेन्ना ही गत जाता ताजेर हांव चड उलयना. हांवें पर्सनल गेले म्हणटले हे लोक. आतां दुसरें ताणें थंय उल्लेख केलो कित्याक टेंडर जेन्ना फ्लोट जालो तेन्ना 3 कंपनी थंय बिडिंगा आयली आणि एक कंपनीक नाव घेतलें ताणें जिनस पॉवराचें ताणें नाव घेतलें. दे हॅव ब्लॅकलिस्टेड जिनस पॉवर. वाय? सो दॅट ही शूड नॉट कम्पीट फॉर दॅट टेंडर. When he went to the High Court, they have withdrew his blacklist. You have seen on record, he said that he had supplied faulty meters. हे निघताले आता 5 वर्सां जेन्ना फ्रॉम ओल्ड मीटर टू डिजिटल मीटर जेन्ना ह्याच सरकारान सांगले गोंयच्या जनतेन डिजिटल मीटर घातले त्या मिटराचे पैसे आम्ही फारीक केले अजूनही फारीक करतात इन द बिल आणि तो आज सांगता की ते फॉल्टी मीटर म्हणून. पण हे फक्त लुटपा आयल्या. हे आणि एक व्हडलें स्कॅम. हे 890 crore रुपया आणि मिळून खाल्या. हातून दुबावच ना कित्याक जेन्ना काही आमच्या लिडरांनी ताका प्रश्न केलो की बाबा कंज्युमराकडे चॉईस दवर कोणाक मीटर घालपाक जाय स्मार्ट ताका घालूं न्ही कोणाक नाका ताका ना घालूं न्ही. तो सांगता कंज्युमर कोण आपूण सांगता आयकपा जाय. म्हणजे ही डिक्टेटरशीप भाशा ही सालाजार भाशा की भारतीय जनता पार्टी सांगता तेच तुम्ही ऐकपाचें. एका सायडीन आमचो प्रधानमंत्री सांगता तुम्ही भांगर घेनाका दुसऱ्या सायडीन सांगता पेट्रोल वापरनाका आणि ह्या सायडीन हे स्मार्ट मीटर घालता. चल्ला कितें आमकां समजना. आय थिंक दीस स्मार्ट मीटर स्कॅम हे भायर येवपाकूच जाय. आज पुराय गोंयची जनता there is in fact a forum in Panjim where all the common citizens have come together on the issue of the smart meter. So म्हाका दिसता हे आमी ताका मेमोरंडम दिला. we have told him that जर स्पेसिफिक टायमा भितर जर तूं हे विड्रॉ करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देवचें पडटलें. मागीर हांगा फाल्यां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जर जालो आणि जर हांगा जर आमकां प्रोटेस्ट दिवन तेणी मागीर सरकारान आमकां ब्लेम करचें न्ही. आतां हो मंत्री जो आसा सगळ्यांक याद आसतली हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट म्हणून हाडली. त्या हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेटीचे कितें जालें हे गोंयकारांक खबर आहा. हे फक्त खावपाक आनी लुटपाक उरल्या. म्हाका दिसता काही म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा. हो विशय सिरियस विशय जर तर सरकार हे जर तर स्क्रॅप करना
आमचो सिंपल डिमांड इज की हो जो टेंडर आसा तो प्रोसेस इज ओपेक, तातूंत क्लॅरिटी ना. 90% इन्फ्लेशन आसा इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट. रिटेंडर करा तुम्ही. वाय यू आर किपिंग द पीपल इन डार्क? वी आर नॉट अगेन्स्ट रिफॉर्म्स. आता तो म्हणटा कितें की पॉवर ट्रान्समिशन लॉज आय कूड आयडेंटिफाय फ्रॉम द स्मार्ट मीटर. I can identify the load on the fluctuation of load. You put smart meter on the transformers. तुका जर तर फ्लक्च्युएशन ऑफ लोड चेक करपाक जाय, तुका जर तर ट्रान्समिशन लॉसीस आयडेंटिफाय करपाक जाय, तू ट्रान्सफॉर्मराचेर घाल. तुका ट्रान्सफॉर्मर विल टेल की बाबा खंय पॉवर लॉस जाता, खंय लोड वाडटा, खंय फ्लक्च्युएट जाता. तू कंझ्युमराक कित्याक बर्डन करता? 5 वर्सां पयलीं तुमीच आमचेर बर्डन घातले हे डिजिटल मीटर हाडून. आता ते तुमचे पैसे खाऊन झाले, तुम्ही आता स्मार्ट मीटर हाडटा. सो आय थिंक दीस गव्हर्नमेंट हे फक्त बारीक समाजाच्या लोकांक, गरीब जनतेक लुटपाक हे सरकार आसा. आम्ही या सरकाराक चेतावणी दिता की तुम्ही ताबडतोब हे सस्पेंड करचे. जर तर करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देवचे पडटले आणि गोंयची जनता रस्त्यार देवतली. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ते प्रत्येक मनशाक लागता. तुमचे आज पळय तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आज गोंयकारा कडेन उलयता, अरे तुमचो मोबायल चार्ज करपाक इलेक्ट्रिसिटी जाय. हे फाल्यां तुमकांय फाल्यां तुमी जर मोबायल जर पयशे घालूं ना, तुजो मोबायल चार्ज जावचो ना. सो आय थिंक दीस इज अ बिग स्कॅम बाय दीस भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. हे आमी ताका आज मेमोरंडम दिला. लेट अस वेट फॉर अबाउट अ वीक ऑर सो. जायना जाल्यार आमकां हांगा परत येवचेच पडटले. जो मेरेन तो सस्पेंड जायना आमी उगी रावपाचे ना. But Abid bhai, already the work has been started. So many houses. अराउंड 1 लाख त्यांनी घातले म्हणतात. 7.5 लाख कंझ्युमर गोंयान आसा. लास्ट टाइम जेन्ना आमी आयिल्ले तेन्ना आमी ताका चेतावणी दिल्ली. आता तो सांगता कितें की जनतेक कळपाक लागून म्हणतो प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हे तुम्ही ऐकला आसतले. आता सांगता तो एका वर्सान इन्फ्लेशन जालो तेन्ना ताका कळ्ळें की आपूण सांपडटलो, ताणें काडला आनी कॅबिनेट अप्रुवलाक धाडला. गरज नाशिल्ली न्ही. तेन्ना ताणें जनते मुखार येवपा जाय आशिल्लो. तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा आशिल्ली. ताणें लिमिटेड ताणें सांगलें मरे आपूण 2-3 चॅनलां दिला म्हणून. मागीर हें कितें? फक्त 2-3 चॅनलाकूच तूं इंटरव्यू दितलो, 2-3 चॅनलूच गोंय चलयता तशें जायना. हांगा जितले लोक आसा, यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तुमचो रायट सत्य कितें आनी फट कितें हें उघड करपाचें. म्हाका दिसता सत्य कितें हें तुमी लोकां मेरेन व्हरपाकूच जाय. कित्याक आज प्रत्येक गोंयकार आज त्रासान आसा मरे बिकॉज ऑफ दी स्मार्ट मीटर. आनी हांव लोकां कडेन अपील करता, जबरदस्ती जर हे करतात जाल्यार तुमकां जर पटना तुमी करनाका. पळोवया तरी सरकारा कडेन कितली दादागिरी करता ते सरकार काबजदाद आहा ती. तो सांगता की कंझ्युमराक आमी चॉयस दिवचे ना. आमी सांगता ते तुमी आयकपा जाय. अरे पयशे आमी फारीक करता, हाजो बापूय फारीक करना. इलेक्ट्रिसिटीचे पयशे कश्टान गोंयकार काम करून फारीक करता. हे कोण रे सांगपी आमकां? हाडून सगळें लागता ते गोंयकाराचेर. तर तुम्ही सीक सांगले 6 महिने हुडा दोन 6 महिने तुम्ही सीक सांगले 6 महिने हुडा तो दोन. कितें सांगतालो वता तुम्ही लागता ताका सांगला 6 महिन्यान कितें जावपाच्या. डायलॉग मारलो की तो म्हणटा की विधानसभेन यो अशें कितें उलयलो तो. सो हांवें ताका सांगलें जे फुडले वेंचणूक जावपाची आहा कदाचित 6 म्हयन्यांनी जायत ते काँग्रेसीचें सरकार येता. सो हांवें ताका सांगला तूं 6 म्हयने म्हणलें हें पेंडींग दवर. आमी येतकीर म्हणलें हें स्क्रॅप करया, रिटेंडर करया आनी लोकां म्हऱ्यान या. लोकांक जाय तें करया. अरे स्मार्ट जावया, पूण स्मार्ट लोकांच्या कुस्तार न्ही. ट्रान्सफॉर्मराचेर घाला मरे तुम्ही स्मार्ट मीटर आनी मॉनिटर करा. हे फक्त लुटपाचें आनी खावपाचें हेंचें आतां जालां कितें? हांची प्रथा जाल्या की खंय लुटता खंय मेळटा तें पकडुवप. जाता तितल्या मनशाच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडप. दिस इज द थंब रूल ऑफ दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट.